मडगांव नगरपालिकेत फाटल्या कांय दिसां सावन जनता दरबार घेता अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले। या जनता दरबारा खातीर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जावपाक लागल्यात। तशेंच अधिकारी आनी कर्मचारी आतां बेगोबेग काम करतात, ताका लागून कागाळी घेवन येवपी नागरिकांचो आंकडो उणो जाला। यान फुडें म्हयन्याच्या 2 मंगळारा लोकांची गाराणी आयकून घेवपाक जनता दरबार घेतलो अशें मंत्री कामत हांणी सांगले। तशेंच नगरपालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर प्रकाराचेर नदर दवरपा खातीर प्रशासकाक फ्लायिंग स्क्वॉड स्थापन करपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात अशेंय मंत्र्यान स्पश्ट केलें। एक्चुअली काही आठवडे हांव हांगा बसला, कलेक्टरेटात बसला। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द म्युनिसिपल काउन्सिल स्टँड क्लियर। आता थोडी डिसिजनां ऑन द स्पॉट जाल्या। फॅमिलीचे ट्रान्सफर आसता, काल हांवें पणजे मिटींग घेतली डायरेक्टरा कडेन बी 4-5 केसीस आसा त्यो ताणें 25 तारीख पर्यंत सगळे आपूण क्लियर करून दिता म्हणून सांगता। असिस्टंट इंजिनियर लावन दो बील फॉलोइंग अप विथ दॅम आनी भोवता 25 तारखेक हांव तांकां सगळ्यांक सांगना म्हाका सगळं डिटेल सगळे हाडून दिया। 25 तारखेक तांचे कितें परमिशन दिवपा तें दितलें। सो ते फॅमिली ब्लड रिलेशनाचे पळय ट्रान्सफर आहा तो इशू क्लोज जाता। विथ दॅट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टुडे स्टँड रेग्युलरायज आनी खुबशे प्रॉब्लेमां येतात ती म्हाका दवरले आनी चावटेचे येतात। दॅट म्युनिसिपालिटी हॅज नो रोल। ते हांव थंय कलेक्टरेटाक बसता तेन्ना तांकां थंय आपय पूण हांगाच येता लागीं पडटा। म्हणजे आय हॅव डिसायडेड दॅट फ्रॉम नेक्स्ट वीक आय वील गो फॉर ऑल्टरनेट ट्युजडे। सर गाडेकार आयिल्ले तुमकां मेळपाक कोण तरी नवो हाडपाचो दॅट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। द लिस्ट इज देर, नेम्स आर देर। दामू शिरोडकार प्रेसिडेंट आसतना ताणें सर्वे करून सगळे लिस्ट तयार करून दवरली आहा। रिकॉर्डाचेर आहा कितले गाडे थंय आशिल्ले, कितले गाडे फातिमा कडेन आहा, कितले गाडे हातूंत भितर आहा बस स्टँडाचेर सायडीक आसा, हो सगळो रिपोर्ट आसा। ताजे भायर एकलोय कोण गाडो लावपाक थंय शकपाना आनी लागल्यार पुलिसान डायरेक्शन दिल्या म्युनिसिपालिटीचे सुद्दां लागनाका, पयलीं उबारा आनी व्हरा।